आमी खाजगी आमची मागणी ते मनात धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गोळटोल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरीं जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा, वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेठाय आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां इपणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ठांय आसात. ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काळ आमेन. ओमोच्या मोगाच्या जेजू गोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. तो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमकोणांतल्या उज्यांतली ओर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून सोड. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली ओर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून सोड गरज. नमान राणये काकुतीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलोवंक मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून उदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन.
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर्बोलिश तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदरान तो सदरां वयलीं शेवटीता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे संस्थी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन.